प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मार्कूचो 8वो विस्वोर वोड 1 ते 10 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 10। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। आनी एकदां लोकांची व्हड उरपोंज आसली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें। ह्या पासत शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें काळीज। कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले ती म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना। आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थकून पडटलीं, तर तांच्या भितरलीं कांय जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात। आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातले? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7। ताणें लोकांक धोंडीर बसूंक लायलो आनी 7 उंडे घेवन आनी देवाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी लोकांक वांटून दिवंक आपल्या शिसां कडेन दिले। आनी तांणी ते वांटून लोकांक दिले। थोडी भोवशीं तांचे कडेन आसली, तांचेरूय आशिर्वाद घालून ती वांटूंक लायली। आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो। आनी उरलेल्या कुडक्या तुडक्याच्यो 7 पांटल्यो ताणें भरून काडल्यो। जेवलोलो लोक सुमार 4000 आसलो। आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चोडून तो दालमानुता प्रांतांत गेलो। प्रितीच्या बाबणीनो आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू लोकांचे चुचुरे करता आनी तांकां जेवण दिता। कितें घडलें? जेजू आपल्या शिसां बरोबर ह्या लोकांक हजारांनी जो लोक एकठांय जाल्लो तांकां 3 दीस आतां तो देवाचें उतर शिकयतालो। 3 दीस बाबणेनो जेजू देवाचें उतर लोकांक शिकयतालो आनी त्या वेळार लोकांक कांय जेवण नासलें, पिवण नासलें, कांयच नासलें। आनी त्या वेळार जेन्ना जेजू त्या लोकांक तें उतर शिकयता 3 दीस 3 रात आनी शेगीत 3 दिसां उपरांत ताचो रितीर काबार जाता, तो पळयता की हो लोक आतां ताचे कडेन देवाचें उतर आयकत आहा, तांकां कांय जेवण ना, तांकां कांय खावपाक ना आनी त्या जाग्यार एकसुऱ्या जाग्यार तांकां आपल्या घरा वचचें पडटलें। आनी जेजू जेन्ना पळयता, जेजू तांकां अशें सोडना, तो तांकां विचारता, तुमचे कडेन कितें आहा खावपाक? आनी कोण म्हणटा, आमचे कडेन थोडे उंडे आहात, 7 उंडे आहात, थोडी मासल्यो आहात। जेजू त्यो आपल्या हातान ताका मेळटा, तो आपल्या हातान धरून देवाक दिनवासता आनी एक मिलाद करता आनी हजाराच्या हजार लोकांक जेवण दिता। बाबणेनो देवाचें उतर म्हणटा 4000 दादले आसले, पूण त्या वेळार कितल्यो बायल्यो आसल्यो, कितलीं भुरगीं आसलीं आमी नको, पूण बाबणेनो आमच्यान म्हणून जाता 10,000 वयर लोक आसलो जे 7 उंड्यांनी आनी थोड्या मासलांनी त्या दिसा भरपूर जेवण खालें आनी 7 पांटल्यो उरल्यो। जे आतां जेवण खाण 7 पांटल्यो उरल्यो ज्या लोकांनी खाल्ल्यो वस्तू। आनी भाव-भयणीनो, जेजून ही मिलाद केली दाखोवपाक लोकांक की तो खरेपणी मनशा कोणाची चुचेरे करता। खरेपणी जेन्ना आमी बुकेन आसां, ताणेन आसां, तो आमची बूक आमची बूक आमकां आमच्या बुकेक येता, आमची ताण सोडपाक येता। आयज भाव-भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता की ज्या मनशाक देवान विचून काडलेलो इस्रायली पोरचेचेर आपली राजवडकी चलोवपाक, तो आतां देवाचेर आड घेता, तो आतां सगळें वायट करता आनी लोकांक देवा कडसून पयस करता। म्हणजे जो कोण ताचें नांव जावन आसा जेरोबाम, कित्याक सोलोमोनान इतलें वायट केलें आनी सोलोमन त्या वेळार जेन्ना सोलोमोनान आपली राजवडकी पयली कोमे सुरवात केली तेन्ना तो खरे भाशेन देवाचें उतर आयकतालो, तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो खरेपणी आपल्या पाय दाविदा भाशेन चलतालो। पूण
पूण जेन्ना ताका खूब दुडू मेळ्ळे, खूब गिरेस्ताय मेळ्ळी, आतां तो बायलां बरोबर संबंद दवरूंक लागलो. खूब 100 बायलां बरोबर ताणें संबंद दवरून तांचे कडेन लग्न पासून केलें. आनी हो एक ज्यो बायलो आसल्यो त्यो भावार्थी आसल्यो, त्यांचे वरवीं तो आतां देवा कडसून आड गेलो. आनी भाव भयणीनो, देवान पळयलें की आतां हो सोलोमन इतलो आतां देवाचेर आड गेला. तो जेरोबामाक विचून काडटा आनी ताका म्हणटा, हांव तुका 10 नोगरांचेर 10 इस्रायली पयलींची 12 ट्रायब्स जाल्ले ते 10 ट्रायब्सा वयर तुका हांव राजवडगी चलोवपाक दिता. पूण हो जेरोबाम कितें करता? तो आतां सजमता की ताज्यान आपली राजवडगी चलोवंक जाता. तो आतां सजमता की आपल्या गिन्यान आनी आपल्या जाणवेन चलोवंक जाता. तो आतां कितें करता? देवाचेर आड वता. जे कोण पाद्री ना तांकां पाद्री करता. आनी एके भाशेन सगळें जे देवाच्या मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे बरयलां तें ताजेर आड वता आनी सगळें वायट करता. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? लोक आतां पयस वता. लोक आतां देवा कडसून आड वता. लोक आतां देवा कडेन येवचे सुवातेक आतां सगळीं वायटपण करूंक पावता. पूण जेजू आयच्या शिवर्तमानांत लोकांक जेवण दिता, तांकां शिकयता, तांकां एके भाशेन तांचो भावार्थ वाडयता. देवा कडेन तो लागीं हाडटा. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ही खबर आमी आयकता, शिवर्तमान त्या बरोबर आमी पयल्या वाचपान ही खबर आयकता, तेन्ना आमी आयज जेन्ना ही खबर आयकता, हें वाचप आयकता, आमी कितें करता? आमी आमकांच आमकां एक प्रश्न विचारुया. खरेपणी आमी भावार्थी जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, खरेपणी आमी भावार्थान चलता जाल्यार आमी खरेपणी हें उतर दुसऱ्यांक दिता काय? वो आमी फकत बिश्ट्यो आमचे जे धर्म करूंक जाय, आमी जे मिसाक वचोंक जाय, आमचे इगर्जेक वचोंक जाय, आमी फकत ते आमचो कायदो पाळटा, पूण आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियेना. खरेपणी आमी हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळना जाल्यार आयज खेरीत भाशेन आमी देवाचें भोगसणें मागुया. आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर शिकोया, आमच्या मनाची नोडसणणी करुया. हें उतर आमी पयलीं पाळून करुया आमी हें उतर. आनी हें केल्या उपरांत जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. कित्याक आमकां देवाक जाय आमी ताजें राज फुडें सरपाक. देवाक जाय आमच्या इग्रोज मातेन लोक खरेपणी भावार्थान चलपाक. देवाक जाय की आमचो संबंद देवाशी घट जावन आमी मनशा फुडाक, जो लोक आजून जेजू वळखना, तांकां देवाच्या राज्यान हाडपाक. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाचें भोगसणें मागुया. आमी खरेपणी फकत आमी आमचो कायदो पाळला, फकत धर्म केला आनी जें करूंक जाय तें केलां, पूण खरेपणी आमी क्रिस्ती जिवीत जिवंक ना जाल्यार आमी देवाचें भोगसणें मागुया. आमी खरेपणी देवा कडेन वचून ताचें भोगसणें मागून देव मोगाळ काकूतकार तो आमकां भोगसणें दिता. तें भोगसणें आमी देवाचें घेवन, देवाचें उतर शिकोवन आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.